मोगो पक्षाच्या केंद्रीय समितीची बेरेस्तारा पणजेन मोगोच्या कार्यालयान बसका जाली। भाजपाक सरकार स्थापन करपा खातीर तेंको दिल्ल्याचें बक्षीस भाजपान दिल्ल्यान मोगोचे कार्यकर्ते भाजपाचेर बेजार आशिल्ले। भाजपा बद्दलची तिडक मोगोच्या कार्यकर्त्यांनी मोगोच्या केंद्रीय समितीच्या बसकेन काडली। भाजपा बरोबर आनीक दोस्ती दवरून कितेंच फायदो ना। तशेंच लोकसभेक गोंय प्रदेश काँग्रेसीच्या दोनूय उमेदवारांक तेंको दिवपाचो तशेंच जाहीर प्रचार करपाचो बसकेन निर्णय घेतला, अशी माहिती मोगो पक्षाच्या केंद्रीय समितीन घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेन पक्षाचो कार्यकारी अध्यक्ष नारायण सावंतान दिली। आम्ही अशा निर्णयापर्यंत येयल्या आनी तो निर्णय जालाच की एक मित्र पक्षा कडसून जो आमचेर वार जालो तो वार खुबशे आमच्या सगळ्याच कार्यकर्त्यांक ते मानूंक ना। शत्रू कडसून शत्रू पक्षा कडसून सदींच लढटात, पण मित्र पक्षा कडसून फाटीर जो खंजीर बसलो तेका लागून मोठी नाराजी आमच्या कार्यकर्त्यां मदीं, हितचिंतकां मदीं आनी ल्हान थोर नेत्यां मदीं पसरलेली आसा। आनी त्या सगळ्यांचें मत घेवन आनी तेंच्या मताक वालोर दिवन त्या लोकांची इच्छा सदिच्छे प्रमाणे जरी काँग्रेस पक्ष आमचो आदी पासून रायवळ विरोधक आसलो तरी ह्या लोकसभे पुरतो आमी दोनीय कडेन आमचो पक्ष काँग्रेस पक्षाच्या उमेदवाराक पाठिंबो दिता अशें आमी ऑलरेडी नमूद केला आनी तो ठराव आमी घेतला। विधानसभे खातीर शिरोडा मतदारसंघ सोडून म्हापशा काँग्रेसीच्याच उमेदवाराक तेंको दिवप तशेंच मांद्रे मतदारसंघा बद्दल कांय दिसांनी निर्णय घेतले अशें सावंतान जाहीर केलां। पोटनिवडणुको जे आहा ते शिरोडा तर आमी लडयताच। म्हापसा आमी ऑलरेडी आमच्या गट समितीन ठरयलां आनी आमी ताका परमिशन दिलां। तेंच्यांनी थंयसर सुधीर कांदोळकर हेका सपोर्ट दिला। मांद्रेचे आमी आनीक 3-4 दिसांनी ठरोवपाचें आसा, 4-5 दिसांनी योग्य वेळी। तर आजुनूय आमचे कार्यकर्ते थंय काम करतात, तेंचोय कानोसो आमी घेतात, तेंचे कडसून विचार विनिमय करून मागीर आमी ते ठरयतले।